जेजूची शांती तुमकां म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यात तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दितां हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलांत वर्ड ऑफ गॉड. पुरायच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां इस्रोताच्या पुस्तकांतल्यान 2 ओळ. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, ह्या वेळार आमी हें पवित्र पुस्तक जें देवाचें उतर आमी उक्तें करुया आनीक ह्या इस्रोताच्या पुस्तकांतल्यान 2 ओळ आमी वाचुया. आनीक ह्या उतरा वरवीं आमी जाणवायेन आनी सजमणेन आमी भरुया. तर देवाचें उतर म्हणटा इस्रोताच्या पुस्तकांतल्यान 2 ओळ. येयात रे, आमकां घातलोल्या सांखळी तोडुया, ताचें जूं मोडून उडोवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार हें देवाचें उतर आमी दर एकेक इसकुटावया आनी ह्या देवाच्या उतराची आमी सजमणी घेवया. तो इस्रोताच्या पुस्तकांतल्यान 2 ओळ आमकां एक शिकवण दिता. देव आमकां आपल्या सरशीं आपयता आनीक आमकां ज्यो घातलेल्यो सांखळी तोडुया. आमी देवाशी परतून वचोन आमी त्यो सांखळ्यो तोडुया ज्यो आमकां ह्या सैतानान ह्यो सांखळ्यांनी आमकां बांदून दवरला आनीक ताचें जूं मोडून उडोवया. आतां आमकां ह्या सैतानान जायते गुलामपणान आमकां दवरल्यात. हे संवसारांत आमकां एक आस दाखयल्ली आसा, त्या गुलामपणांतली त्या सांखळ्यांतली आमी भायर सरुया. आमकां गरीबसाण दिल्ली आसा, हे गरीबसाणेंतल्यान आमी भायर सरुया. हे दुयेंस पिडा रोग आमचेर ह्या सैतानान घातल्या, त्या दुयेंसांतल्यान आमी त्यो सांखळ्यो मोडून उडोवया. जेन्ना आमी देवा सरशीं येतलीं आनीक देवाक आमी आमच्या काळजांत घेतलीं तेन्ना ह्यो सांखळ्यो सगल्यो तोडून वयतल्यो आनीक हे आमचे वेले बांदपास मोडटले. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनीक जो कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां हांव एक उलो करतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमी शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. तर हो जो कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता परत तांकां हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.